सगळ्यांक नमस्कार. षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेले सिरीसाचे अनेक नव एपिसोडाक पूर्ण जनाक स्वागत. कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेले आमगेले सिरीसांतू आज हांव तुमकां इंट्रोड्यूस करू वतसची व्यक्ती कोण म्हळ्यार हळ्ळींद दिल्ली कडेगे म्हूण म्हणटा पळय तशी कासरगोड जिल्ह्याचे मय्याळ म्हणलेले एक कुग्राम आसुकून आपणाल एज्युकेशना खातीर पुत्तूरा वचून तिगेल ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जावन मागीर मुंबईत येवन थंय मागीर ओरिएंटल बँकां भितर काम मेळ्ळें. तिगेल उद्योगा निमित्त मुंबई रबिली. तशें 42 वर्स मुंबई रबून रिटायरमेंट जाल्लेली व्यक्ती. आतां हांव तांगेल परिचय तुमकां करून दिता. वचा ही मिगेली दोन्ही जावं हांव फुडले एपिसोडा म्हळ्यार मिगेल मालगड जावेलो शूट करतना तेन्ना सांगिल्लें आमी सहजन जाव वचच म्हणून. ही मिगेल दोन्ही जावं ज्यो तेका आनी 42 वर्स तुकून मुंबई सेटल जावन आसाची. ओरिएंटल बँकांत भितर रिटायर्ड चीफ मॅनेजर आतां फूल टायम कुकिंग एन्जॉय करचें, नातरां पळोवचें, तशी फुल आतां लायफ एन्जॉय करता आसत तांणी. आज तांणी आमकां कसं की स्पेशल करून दाखयता काय कसं म्हण निमगूया तांगे लागीं कसं करता असं मेथीचे आंबड, मेथी पाल्ले आंबड. आमी हे मेथये पाल्ले आंबड शूट करचे खातीर मुंबय येयल्यांची तांगेल घर कडेन. आतां आमी तांगेल वसरे वचया. जो तेका तूं म्हाका स्पेशल आंबड करून दिता म्हळ्यार मेथये पाल्लाची स्पेशल वेरायटी म्हणून कसं ते स्पेशल म्हळ्यार चणे दाळ जो मुगा दाळाचे तोरी दाळी बदलाक मूग घालून आंबड कर. हे तुगेले ओन रेसिपी की वय आ मुगाचे मूग घाल मेथी पाल्ले आंबड दोड खाय न्ही कशेंच म्हूण पळय आजी कर तूं जायत. ओके आता कसं कसं पळय तें सांगा. सुरवे मुक्काल कप तांदळाक म्हळ्यार 2/3 तांदळाक 1/3 मूग घालचे आनी तिंबत घालचे. 7-8 घंटे तिंबोवप. वय 7-8 घंटे तिंबोवचे. ते मागीर सोयी चिंचंब मिरसांगी चेडते कशी तिखसाण जावका त्या प्रकार वय ते घालून वाटूचे. मागीर हे थोडेची रवशी थोडे वाटूचे. ते मागीर मिक्स करून ताका पाल्ल घालचो, मीठ घालचे, पियाव घालून चिकेची घर वाटूका पूर्ण लांबशी करून मागीर नित्या वरले लांबड्या म्हणके वाटूया मेळटा जाय. आणि आम्ही वाटून घेऊया. आता हे वाटून जाल्ले हक्कानी हांव हे मेथये पाल्लो सपूर शिंदून दवरलेले आनी पियाव सपूर शिंदून दवरलेले हे मिक्स करता. तेल तापत दवरला आनी मागीर आमी आंबड तोडले. ओके वो पूरा मेथये पाल्ल धरता का ना वय आमगेल सेम दाळी आंबडावरीची जाल्यार मूग मात घालच्यो तितले डिफरन्स ना वय वय वरले पुरा सेमची खाली चणे दाळी जो अनेक दाळी बदलाक मूग घालच्यो. ओके आंबड विंडोची न्ही वय जाय.
ಎಂತ ಕೊಡು ಅದು ತುಕ್ಕ ಮೂಗು ಗಾಲ್ನು ಮೆತ್ತಿಯ ಪಲ್ಯ ಅಂಬಡ್ಕೊರ್ಕ ಮುಡ್ಕ ಶೈಲಿ ಜೊತೆಕ ते एक पण ता मी मूग घालून पत्रड्याचे पीठ केलेले ते पाल्लू थोडं ऊन जालो पीठ वरले पत्रडा पान पावणी सो ते पीठ वरले मेथी पल्ल आशिल्लो मिगेल बामूण म्हळेलेची तू मेथी पल्ल घालून आंबड कर नाही ते म्हणून ताकाचे मी मेथी पल्लो आणि पियाव घालून आंबड केलो मिगेल बामणा भारी रुची लागली ती त्यानंतर दुखून ताणी म्हणताची की हाजेची मुगाचे करी लायक जाता म्हणून म्हणून आता मी मुगाचे करचे जेव्हा आमके एक स्पेशल आयटम खेळला वेरी जाले तुगेल पत्रडा काणीना जलवे रेडी जलवा वय आणि काढचे आंबट रेडी झाला तू टेस्ट करून पळे कशी झाला नू असत बॉम्बे येऊन हे मेथी पल्ले आंबट टेस्ट करची मिगेल भाग्याची आणि कसं म्हणचे घेपळा भारी आयता मूग घाला दिकून बिट्टर सॉफ्ट असं आणि तांदूळ घाला दिकून ते क्रंचीनेस असं भारी लायक झाला एक आंबडारनी रब्बोची जायना हे एक 4 पुणी बसो का घेतलो सुपर भारी लायक झाला आम्ही तांदूळ आणि तरी डाळ घालताना एक पण गट्टी जाता आक्का नांगा मूग घालून देखून म्हाका दिसता ते गट्टी जायना सॉफ्ट आसता क्रंची जाता ते देखून हे बेस्ट आयडिया मूग आणि तांदूळ घालून करचे खुशी आयली म्हाका हांवें कितले की पंत केला त्याला तुरी डाळ आणि तांदूळ घालतना चिक्की प्रपोर्शन चड उण जाल्यार एक आमी तोंड काडतना चिक्की चड उण जालें कुडले तो आंबा हाडून येवन जाता गट्टी गट्टी जाता हे ते प्रॉब्लेम जायना म्हणून दिसता म्हाका सुपर तुम्ही पूरा जनान कोण पळोवका असल सिंपल डिशेस आहा मिगल शेड्रेसा कुकिंग चॅनल सब्सक्राइब करू विसरू नकाची किंवा व्हिडिओ तुमकां इष्ट चलवे म्हणजे लाईक शेअर कमेंट करायची थँक्यू फॉर वॉचिंग